आपने बुलाया था, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा था, क्या एग्जैक्टली क्या स्टेटस है इसका? अभी उन्होंने टाइम मांगा है एंड अभी लेजिस्लेटिव असेंबली होने वाली है, सो ही इज़ प्रॉब्ली बिजी विद प्रिपेयरिंग फॉर दैट. सो 21st तक का टाइम मांगा है. Ma'am, you were supposed to appear here in which matter? द DA केस. फाटल्या सप्टेंबरान एसीबीन बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात बाबू आड FIR घाल्लो. ह्या प्रकरणात ताच्या केप्यां आनी मडगांवच्या घरांत आनी ऑफिसाचेर एसीबीन छापे मारिल्ले. बाबूच्या केपेच्या घरांत मडक्याचे रिसीट बुक, स्लिपी आनी रेकॉर्ड्सूय मेळिल्ले. क्वेश्चन बी घालपा जाय आतां हें डेली मिटींग शेड्यूल केल्ली आसा पळय आतां आनी क्वेश्चन घालचे पडटात, कॉलिंग अटेन्शन, रेज्युलेशन, खूब काम आसतलें आतां. असेंब्ली लागून टायम मागला. ओके, तर केन्ना मेरेन टायम मागला तुम्ही आता? टायम हांवें मागला हेका लागून हेजे पर्यंत म्हळ्यार फेब्रुवारी 21 पर्यंत. 21 तारखेर असेंब्ली काबार न्ही. ओके, फेब्रुवारी सॉरी मार्च 21st. हय मार्च 21. 19 फेब्रुवारी टू 21 मार्च असेंब्ली. ओके ओके. आणि ते असेंब्ली हे पयलींचे मुद्दे थोडे आहा ते सगळे प्रिपरेशन आसता न्ही. मिटींग शेड्यूल सगळे जाल्ले आसात. मागीर ते भायर तुगेल्यो कोणते आमचे भरपूर काम आसता, क्वेश्चन घालपाचे आणि भरपूर असं प्रिपरेशन भरपूर आसता न्ही. हेच्या पयलीं आमी कॉपरेट केला आणि हेचे फुडें आमी फुल कॉपरेशन म्हणजे आसतलें. सध्या तरी विधानसभा अधिवेशन सुरू जाय मेरेन आनी उपरांत एकदा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू जाले काय बाबूक एसीबीच्या चवकशेचो हुस्को ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.